जेन्ना आमी देवाच्यो आज्ञा सांबाळिना पाळिना आनी दुसऱ्यांकूय शिकयना दुसऱ्यांकूय आमी वायट मार्गार वता तेन्ना आमचेर आमी खास्त ओडून घेता आमचेर वायटपण आमी ओडून घेता आनी देव म्हणना हितून आयच्या पयले वास पळयलां की ही शिक्षा जी आमचेर येता ती देव तशी दोत्ता पूण कितें जाता जीं कोण आमचेर पळय आक्रमण करतात म्हणजे वायट करतात तीं सुबेज करूंक लागतात रागान ती मागीर आनिकूय करूंक लागतात हें आमी पळयलां वाचलेलें आसा ह्या पयले वाचपान देवाक तशें नाका तें फकत शिडकावंक आनी त्या उद्देशी आमी परतून देवाशी येवंक पूण खूब पाटी आमी परतून येना कित्याक आमी आमच्याच पातकान लवता आनी हें बरें न्हय पूण तरी पूण तो आमचो मोग करता तो आमचो परामर्श करता कशें म्हणून आमकां कळटलें आमी तर भितरल्यान शांत ना आनी देवाच्या एकपणान ना जाल्यार जें आमकां जेजून सांगलां तें आमचें सगळें घडचें ना तो आमकां बाप कोण पळय तो दाखोवंक सोदता म्हणजे बापाची वळख मेळ्ळी की आमी बापा सारकी जेजू सगळें पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान जावंक लागतलें करूंक लागतलें ताची येवजण प्रमाणे आमचें सगळें घडोवंक लागतलें तर हें अशें घडच्याक आमी कितें म्हणून करूंक जाय सदांच न्हिदच्या आदीं उठ्ठाणा ताका एकवटोन रावंक जाय न्हिदताना ताका सगळें दिलें की ना समोर पयलें मागीर देव रातचो आमकां घडून हाडटा सकाळीं उठलीं की आमी रातीक न्हिदोंक गेल्लीं तीं मनशां न्हय रोचना जालेलीं आसा आमी जेजू सगळें तर ह्या नव्या जिवितान आमी ताका एकवटोन रावंक जाय आनी हांवें तुमकां सांगलां एकवटोन ताणेंच आमकां सांगलां तेंच आमी पाळूंक जाय प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान येता सगळें आमचे भितर आहा तितलें ताचेर धरून हे परी 5 मिनटांनी आमी शांत जातले हांव सकाळीं उठलीं की ना 5 मिनटाचे गोठायेन शक्तीन बसतले हांव आनी दीसभर मागीर कसलीं चिंतनां येवं बरीं वायट पोजडीं कितें जावं ताच्या नांवान तीं नाटक जातलीं पूण ताची चिंतना ताची जाणवाय आमचें सगळें उप्रासूंक लागतली आनी तो आमचें सगळें आपलो वावर करूंक लागतलो आनी हे परी आमी सायबीण मायन जसो सहकार केलो तेच भशेन आमी करूंक लागतले हांव हें अशें करपाक तो प्रत्येक काळार आमकां सगळ्यांक आपयता आपल्या एकवटान रावंक एकलो कार्लोस मानुएल रॉड्रिगीज सांतियागो वो पुएर्तो रिकोचो एकलो भुरगो ताणें ल्हानपणा आसतनाच पवित्र मिसाची ताका खूब आवड आसलेली ही ताका ताचे शामायन शिकयल्ली कित्याक तांचें घर पळय आसलेलें तें सगळें लासलेलें आनी ती शामाय शापायच्या घरा गेल्ली मामपाय म्हणटा पळय मांयचे सायडींतल्यान तो ते सायडीन गेल्या उपरांत तो हें बरे भशेन शिकोवन ताणें काडलें आनी तो अभ्यास करूंक लागलो युनिवर्सिटीन वेताना ताका पोटाचो कितें प्रॉब्लम जालें गॅस्ट्रो एंट्रायटीस म्हणून तें हें पोटाची दूख आसलेली आनी मरो पर्यंत तशेंच जालें ताका 40 आनी 5 वर्सां तो मेला पूण ताणें आपलें जिवीत हें आतां ताका अभ्यास करूंक जायना म्हणून तो आनिकूय वाचतालो सगळें वाचून काडटालो खंयचेय टॉपीक आसूं ती आनी आपणाचेच वस्तुंगी ऑर्गन वाचूंक शिकलो आनी नोटेशन्स बरोवंक लागलो आनी हे परी तो खूब मदत करूंक लागलो सेवा धर्मांत म्हणजे लिटर्जिकल सिंगींग ताणें उचलून दवरलें आनी हे भाशेन ताणें युनिवर्सिटीच्या भुरग्यांक एकठांय केली ताचे खूब शीश आसलेले हे भाशेन आनी ताणें त्या उद्देशी युनिवर्सिटीन आनी हेरा इगोर्जेनी म्हणजे लिटर्जिकल रिन्यूअल केलें पूण केन्ना केलें हें वातिकान दुसरें पळय आसलेलें
ताचे आदींच तर हे भाशेन ताणें खूब वावर आदी फुडेंच केलो जो पाप साहेबान मागीर तो मानलो आनी ताका लागून ते लिटर्जिकल रिफॉर्म पळय आयलेले आसा ते ताचे उद्देशी आयलेले आसा रातचे मीस पर्यंत ते पळय विजल मीस आसता आनी मिडनायट मास आसता इस्टराक ते ताचे उद्देशी पोत्तून स्थापून आयले मातशें सोडलेलें एक पूण ते पोत्तून घडून हाडले अशें म्हणटात ते म्हणटत ताच्या जिवितान ताणें सदांच मिसा उद्देशी साक्रामेंत ओदीक आनी ओदीक जिवाळ जातात कित्याक आमी जेजूच्या एकवटान रावता आनी बाकीची सगळी करपाक आमकां मेळटा तर आमी भयणीनो आनी भावनो मिसाक आयली म्हणटोच जेजूचें बरेंपण आमकां सगळ्या जाणांक फावो जाताच तर आमच्या मनांतली सगळीं चिंतना आसा तितली जेजूचेर दवरया सगळीं जाणां आतां शेवटेन दवरया दोळे बंद करया पाट स्ट्रेट दवरया जें आमचे भितर चलता तितलेंय आमचे सवेन दवरचें न्हय भितर तें गोच भरलेलें आसा आदलें सगळें भायर काडया जेजूच्या नांवान आनी भितरल्यान तो आमकां स्वतंत्रपण हाडटलो सोंसणीकाय हाडटलो आनी ताचें सवें आमचें जिवीत आमी सारूंक लागतले हांव कित्याक आमी ताचे खरे सांदे तर बरे सांदे जावंक ताचीच मदत आमकां जाय ताकाच आमी एकवटून रावंक जाय